नमस्कार येवकार, हांव दत्तराज नायक. प्रुडंट खबरो दिता. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. मडगांव शेटीचे खुनाचे केशीत 5तल्या 3 उखल्ले. मुखेल आरोपी गुंड मुस्तफा शेख पुलिसेक शरण. ज्वेलरी शॉपां बंद, मागतात सेफ्टी खातीर पिस्तूल बाळगूंक सूट. शेटीच्या खुनी त्रिकुटांत उखलूंक क्रायम ब्रांचीचे त्रिकुटाचो प्लान. एनकावंटर प्लानाचेर खापो गुंड मुस्तफा शेख शरण. पणजे गाडयो चोरतल्या वेल्यान केशीचे धागेदोरे. खासा रिपोर्ट. सगळ्यांचे कोरोना टेस्टिंग केल्ले जाल्यार प्रचंड केशी मेळपाच्यो. सरकारान सगळे सोडून दिलां. आपाचे ऑक्सिमित्र मुख्यमंत्र्याचे बंगल्यार. बळी वाडटा, सरकार सोदता प्लाझ्मा दाते. उत्तरी अस्तंत शिमांचेर धोको हाताळूंक 3 रक्षा दळां तयार. चीनाक उपाय करूंक स्ट्रॅटेजीक तयारी. नस्तें धाडस केल्यार तांचेरूय आंगलट. चीन पाकिस्तानाक शिटकावणी. गुळेली IIT आड शेकड्यांनी लोक रस्त्यार. आंदोलन हिंसक जावपाचे मार्गार. पंच, सरपंच, पुलीस प्रोटेक्शनांत घरा. आमदार मंत्र्याचो निषेध. एक्टिविस्टां आड केशीची तयारी. आनी अर्थीक परिस्थिती भयानक. सरकारा कडेन उपाय ना. GST भरपायेक रिणाचो केंद्राचो प्रस्ताव परवडपाचो ना. प्रस्ताव भायर मारात. इफ्फीचेर नस्तो खर्च नाका, सरकाराक सल्लो. मडगांव शेटीचे खुनाची केस सुटली. 5तल्या 3 24 वरां भितर उखल्ले. मुखेल आरोपी गुंड मुस्तफा शेख मडगांव पुलिसेक शरण. क्रायम ब्रांचीन राती भितर ओमकार पाटील आनी एडसन गोन्साल्विसाक उखल्ले. ज्वेलर स्वप्नील वाळकेक गुळी मारून सुरोतोप्पी गुंड मुस्तफा. मुख्यमंत्र्याक पुलिसांची तोखणाय. ज्वेलर्सांनी शॉपां बंद दवरली. ते सेफ्टीक पिस्तॉल बाळगूंक सूट मागतात. मडगांवां पाजीफोंड ज्वेलरी दुकानात लूटमार करून ज्वेलर शेठ स्वप्नील वाळकेचो खून करपी फरारी 3 24 वरां भितर उखल्ले. बुधवारा मध्यानराती क्रायम ब्रांचीन ओमकार पाटील आनी एडसन गोन्साल्विसाक उखल्ले. दुसरे वटेन पुलिसांच्या हाताक सापडिनाशिल्लो मोती दोंगरावेलो मुस्तफा शेख दनपारा मडगांव पुलिसांक शरण. मुख्यमंत्री आनी BJP पुलिसांची तोखणाय करतात. हांव आमचे पुलीस डिपार्टमेंट, स्पेशली द क्रायम ब्रांच, म्हणजे SP शोभित सक्सेना, तसोच SP साउथ आनी क्रायमचो PI आनी आमचो DGP मुक्तेश कुमार मीना ह्या सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन करता. कारण 24 वरांच्या भितर म्हणजे ह्या 5 जाणां पैकी 3 जाण जे कल्प्रीट आशिल्ले, ह्या 3 कल्प्रिटांक अरेस्ट करपाक शकले. कारण हांव त्या खातीर खरोखरूच म्हणजे विदीन 24 hours अशा पद्दतीचो क्रायम करपी हांकां अरेस्ट केले हाच्या बद्दल हांव तांचें खूब खूब अभिनंदन करता. आनी ज्या तरेन खरें म्हणत जाल्यार आमच्या पुलीस डिपार्टमेंट आनी क्रायम ब्रांच हांच्यांनी बरें काम केलें. आनी ते जे मेन जे सूत्रधार तातूंतले आसले, काल राती पर्यंत तांकां अरेस्ट जाली आनी आतां आनी एक जो मेन तांचो आसलो तोय आज सरेंडर जाल्लो आसा. हांव ताका लागून आमचे पुलीस डिपार्टमेंट आनी आमचे होम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री आमचे डॉ. प्रमोद सावंत हांचे अभिनंदन करता. त्या पद्दतीन ह्या जे कोण मारेकरी आसा तेणी जे केल्ले आसा हे सामके खातीर सकयल हेजें काम आसा. तरी देखून एक आमी गोंयच्या पुलिसाक शाबासकी दिवपाकच जाय. त्याच बरोबर आमच्या होम मिनिस्टराक शाबासकी दिवपाक जाय की अवघ्या 24 वरां भितर जे कोण थंय आशिल्ले जेणे कृती केल्ली त्या टायमार स्पॉटराका कोणी धरले मेळ्ळे आशिल्ले काय ना. तरी देखून तांकां 24 वरां भितर तांकां आयज ते मेळटा सगळे. आय विटनेसांनी स्थिर रावचे, नाजाल्यार खुनी सुट्टले. तिगांयनीकूय अरेस्ट केला. आय कॉंग्रेचुलेट द एंटायर पुलीस टीम फॉर वर्किंग हार्ड एंड नेबिंग दीस पीपल. आतां हांव सोशल मिडियार पळयतालो की लोक म्हणटा हांकां जिते मारपाक जाय, हांकां हें करपाक जाय, तांकां हँग करपाक जाय. असो सिस्टम चलना. हो सिस्टम येवचो अशें म्हाका दिसता. पूण प्रॅक्टिकली हो ना. चार्जशीट करता ते इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसरान अशें बरें चार्जशीट करपाक जाय. आनी लोक जे आय विटनसीस आशिल्ले त्यांनी स्वता येवन ते आय विटनस रावपाक जाय. and they should stand by the stand की
हे मर्डर जो मनशांनी केला, कित्याक फाल्यां फक्त पुलिसेचेर बोट दाखोवंक जावना. इट इज द कॉपरेशन ऑफ द सोशल सोसायटी. आनी जे तेणे लोकांनी थंय पयली गोश्ट, इफ दे डोंट रिमेन आय विटनसीस आनी डोंट हेल्प द पुलीस, जाल्यार हे मागीर 2-3 वर्सांनी सुटूंक शकता. आम आदमी पार्टीचो कायदो सुवेवस्थेचेर प्रश्न. म्हणजे टोटल कॉलेप्स जाल्ले आहा. हे कित्याक लागून चड करून जालें? हो जो गव्हर्मेंट आहा हेका ह्या गव्हर्मेंटाक कसलोच रायट ना गव्हर्मेंट म्हणून रावपाक. हो गव्हर्मेंट आतां ह्यो मेळ्यो लावन काँग्रेसीन ताका सपोर्ट दिवन हे जे आमदार गेले ती एका भाशेन एक बॅड वुमन म्हणल्यार जाता. हे येयल्या तेन्नासून सगळें पाड पडलां बीजेपी आतां नांवाचो गव्हर्मेंट, पूण कांय चलना ग्रावंड लेवलाचेर. म्हणून हे अशे मर्डरी बी जाता. मर्डरीच न्हू, काल एक इन्सिडंट आयकूंक येयला की एट गन पॉयंट, एक नायफ पॉयंट कोणाची बायक सुद्दां घेवन गेले म्हणून. हे आतां जॉबलेसनेस वाडला, पे कट्स वाडल्या, सगळें आतां जे इकॉनॉमी डावन जाल्या ताका लागून जाता की काय सरकारान खरें म्हणजे हेजेर लक्ष घालपाक जाय. सरकारूच ना जाल्यार आनी लक्ष कोण घालतलो? खुना खातीर वापरिल्लो सुरो आनी पिस्तूल चोरांनी पळटना शेवटून मारिल्ले. दोन्ही हत्यारां कालूच पुलिसांच्या हाताक लागिल्ली. गोवा ज्वेलर्स असोसिएशनान हल्ल्याचो निशेध म्हूण बुधवार बिरेस्तारा 2 दीस दुकानां बंद दवरली. ते सेफ्टी खातीर पिस्तॉल दवरूंक सूट मागतात. आमकां आज खूब भयभीत आमी जाल्ले आसा सगळे, आनी आज आमकां सगळ्यांनी हो सपोर्ट केलो आसा. आमच्या ज्वेलर्सांनी सगळ्यांनी शॉपां आपली बंद दवरल्या, फूल गोवा शॉपां बंद दवरल्ली आसा. आमचे कारागीरचे संघ आसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी शॉपां आज कोणूच काम करपाक जाल्ले ना आसा. बेरोजगारी खूब वाडिल्ली आसा आनी आमी जशे ड्रग्स नॅक्सस आयकतात पळय, खुबशे भुरगे अशे आसा न्ही दे आर इनवॉल्ड इन ड्रग्स. तांकां डे टू डे तांकां ड्रग्सा खातीर पयसोय लागता. की आय वूड लायक टू से बिकॉज दीस इज बिकम अ ओपन सिक्रेट. आनी आतां गोंयचें नांव आसा पळय वारंवार सगळे कडेन ड्रग्स केसीन येवंक लागिल्ले आसा. म्हणटकूच इफ सपोज दीस इज अ करेक्ट टायम सो दॅट जे कितें ड्रग्साचे कितें आमकां पळोवंक मेळटा तांकां धरून आमी गोंयच्यान भायर उडोवची, सो दॅट लेट गोवा बिकम अ क्लीन. हेच्या फुडें प्रोटेक्शनाक लागून आमकां ज्वेलर्सांक घर लायसन्सीस आनी पर्सनल प्रोटेक्शनाक घर लायसन्स किंवा पर्सनल सेफ्टीक लागून ताका बरी परमिशन आमी सगळ्यांक कोणाक जेंकां गरज आसा घराची कशी दिसता तांकां परमिशन आमी मेळची ज्वेलर्सांक, अशी म्हाजी एक मागणी आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मडगांव शेटीचे खुनाचे केशीत एनकाउंटराचो भंय घाल्ल्यान मुखेल आरोपी खापोगुंड मुस्तफा शेख खंय पुलिसांक शरण आयलो. क्रायम ब्रांचीचे टिमीन केस कांय वरां भितर क्रॅक केली. 2 आरोपींक रातयाच उखल्ले. पुलीस एनकाउंटराची तयारी करता म्हूण खबर पातळटनाच मुस्तफा जीव साल्वार करूंक पुलिशेक शरण आयलो. हेल्मेटार आशिल्लो 4थो आरोपी इवेंडर रॉड्रिग्स मात फरार. मडगांव शेटीचेर गुळी घालून ताका सुऱ्यान मारपी खुनी खापोगुंड मुस्तफा पुलिसांक शरण आयलो. तो क्रायम ब्रांचच्या जाळ्यात सापडिल्ल्यान क्रिमिनलांनी वापरिल्ल्या मोटारीवेल्यान क्रायम ब्रांचचे टिमीन खुन्यांक ट्रॅक केले. PI जिवबा दळवी, फिलोमिना कोस्ता आनी दत्तगुरू सावंताच्या टिमीन बरोबरच्या पुलिसांक घेवन मिशन 24 वरां भितर तडीक लायले. क्रायम ब्रांचीच्या टिमीन सगळ्यात पयलीं ट्रॅक केली ती चोरिल्ली गाडी 3 दिसां फाटीं दोना पावला सावन चोरिल्ली. तितल्यार तांणी सांताक्रूजच्या एडसन गोन्साल्विसाक उखल्लो. गाडयो चोरपी एडसनान पुलिसांक म्हत्वाच्यो इनपुट्स दिल्यो. तांणी हे केसीत सामील ओमकार पाटीलाचो इन्फो पुलिसांक दिलो. तितल्यार पुलिसांनी ओमकार पाटीलाक रातयाच उखल्लो. गोंयांत पुलीस एनकाउंटराचे तशे व्हडलेशे प्रकार ना, मात UP पुलिसांच्या एनकाउंटराचे प्रसंग देशभर पावल्यात. क्रायम ब्रांच मुखेल आरोपी मुस्तफाचो एनकाउंटर करपाची तयारी करता म्हूण खबर पातळायली. क्रायम ब्रांचीचो प्लान क्लिक जालो आनी पणजे वाठारांतूच लिपिल्ल्या मुस्तफान एनकाउंटराच्या भयान मडगांव पुलिसांच्या पांयार घालून घेतले. हेल्मेटार आशिल्लो 4थो आरोपी इन्वेंडर रॉड्रिगीज मात अजून फरार. ताकाय रोखडोच उखलपाचो प्लान क्रायम ब्रांचीन केला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. सगळ्यांचे कोरोना टेस्टिंग केल्ले जाल्यार गोंयांत प्रचंड केशी मेळपाच्यो. परिस्थिती हाताळपाक जमना म्हूण सरकारान सगळें सोडून दिलां. सरकाराची चलती का नाम गाडी आपाचो थोमणो. आपाचे ऑक्सिमित्र मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार पावले. थंय तांकां एंट्री दिली ना. कोरोनाच्यो केशी वाडटा त्यो वाडटा, बळीय वाडटा. सरकार प्लाझ्मा दाते सोदता. गोंयांत कोरोना केशींचो दिसाचो आंकडो एक सारको वाडत आसा. ब्रेस्तारा एकदम 713 केशी मेळ्ळ्यो. आतां मेरेनच्यो दिसाक सगळ्यांत चड आनीक 8 जाण सोंपले. सोंपिल्ल्यांचो आंकडो 212 जालो. केशी वाडटा आनी सरकारान सगळें सोडून दिलां म्हूण आपाचो आरोप.
आता तर अनलॉक 4 12 बरोबर सगळे शिमे नाके स्वताड उक्ते. आता कोविडाचे जे प्रॉब्लेम आहा ते वाडत आहा दिसान दीस. 600+ डेली केसीस आणि सगळ्याचे जर टेस्टिंग जर जाल्ले आनीक वाडपाच्यो केसीस हे हँडल करपाक तांचे कडेन जायना. सोडून दिल्ले सारकें जालां आतां. म्हणजे चलती का नाम गाडी अशें जाल्लें आहा. आनीक होम आयसोलेशनान सुद्दां आतां जे पेशंट आहा तांकां एक बेजीक ऑक्सिमिटर प्रोवायड करपाक सरकाराक ताकना. आम आदमी पार्टीन आतां व्हडले स्केलीचेर आतां ऑक्सिमिटर लोकांक प्रोवायड करिता आमी, तांकां गरज आसता तांकां. पूण ही स्टेज येवपाक जायनासली. बरो सरकारान खरें म्हणजे एक बेजीक ऑक्सिमिटर दिवपाक तांचे कडेन जायना. आपण ऑक्सिमित्र मोहीम सुरू केल्या. कार्यकर्ते मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार ताका ऑक्सिमिटर दिवंक म्हणून गेल्ले. गार्डांनी तांकां गेटीरूच आडायले. सध्या सीएमूच पॉझिटिव्ह. like to submit this so that this is an initiative. आम आदमी पार्टी नॅशनल लेवलाचेर आमी कॅम्पेन कॉमेस केलो आणि आम आदमी पार्टी गोवान आज एक इनिशिएटीव घेयलो आहा जे सीफेरस सेल आहा, आप गोवा सेल, सीफेरस सेल हे इनिशिएटीव घेयला सो दॅट वी वील गिव दीस ऑक्सिमिटर्स टू ऑल पॉझिटिव्ह पेशंट्स हियर इन गोवा. आणि टू स्टार्ट दीस इनिशिएटीव आज वो इनिशिएटीव आमी आमच्या सीएमा पासून स्टार्ट करूं सोदताय. आणि another 350 such oximeters we will be handing over on behalf of Aam Aadmi Party Goa. We will be handing it over to the health ministry and to the health minister in the next few days to come. शिमेर महाराष्ट्राचे पोलीस दिसतात. टेम्परेचर चेक करून सोडतात. गोंयचे वटेन मात कोण ना. जे आरोंदा चेकपोस्टाचेर जे महाराष्ट्र पोलीस आसात जे गोंयांतल्यान महाराष्ट्रान वयतात तांकां बॉडी टेम्परेचर चेक करून तेंच्या कडल्यान आयडेंटिटी कार्ड किंवा आधार कार्ड किंवा लायसन्स हे घेवन तांकां भितर सोडले वता. आणि जे महाराष्ट्रांतल्यान गोंयांत येतात तांकां सोडले वता. आणि हांगा जर गोंयांतले पोलीस कांयच दिसना. तशेंच आयज सकाळच्यान ट्युरिस्ट जास्त प्रमाणान गोंयांत येवपाक लागल्यात. आणि तशेंच काही ट्युरिस्ट आसात ते हांगसर शेजारच्या गांवांत मेळून परत विजीट करून परत रिटर्न वयताना आमकां दिसतात. पत्रादेवी, साताड्डा आणि आरोंदा ह्या तिनूय चेकपोस्टाचेर आयज सकाळच्यान ट्युरिस्ट येवत चालू आसा. मांद्रेचो आमदार सोपटेन पेडण्याक कोविड सेंटराचे इन्स्पेक्शन केले. पेशंटाक खंयच्याच तरेचो त्रास जावंक जायना, मनस्ताप जावंक जायना. पयलीं ते टेन्शन आसता बिंग अ पेशंट ऑफ कोरोना व्हायरस. आनी कसलेच तरेचें तांकां टेन्शन जावना. हाचे खातीर इवन गरज जर पडली, गरज न्हय, हांव ऑलरेडी डिसायड केला आफ्टर द डिस्कशन ऑल दीस थिंग वीथ अवर डेप्युटी कलेक्टर. इवन कितें म्हणटा ते पोर्टेबल जनरेटर ताची वेवस्था करली. म्हणजे लायट, उदक आनी ताच्या पयली कडेन जेवण. हांव पळयता कोवीड सेंटरांनी कश्यो डिफिकल्टी, कशे त्रास पेशंट काडटात ते. साहजीक आसा, कोणाचीच एक्सपेक्टेशन नासलें की ह्या गोंयांत इतके पेशंट वाडटले. पेडण्या हळर्णाचो एकलो कोविडान सोंपलो. उपजिल्लोधिकाऱ्याचे अर्दे प्रमाण निमणे संस्कार करून ताका तळर्न व्हरपाचें थारला. मात थंयच्या लोकांक हरकत. आनी हांवें बाबूकय कॉन्टॅक्ट केले, आमचो डेप्युटी सीएम ताका कॉन्टॅक्ट केले. आनी बाबू म्हटलें हें कितें आमच्या लोकांचो विरोध आसा म्हटलें, आमची घरा लागीं आसा म्हटलें, आमच्या गांवाचो प्रश्न आसा म्हटलें. तेन्ना मातसो हांवें रिक्वेस्ट केलें ताका खंय दुसरे जाग्यार पळय बाबा. तर तो म्हणलो ना, आतां कलेक्टर म्हणलो ते आयकना. हांवें ताका आन्सर केलें, कलेक्टर व्हडलो काय तूं व्हडलो. तसो तो म्हणलो हें हांव सांगून पळयता रे म्हणलो. हें केलें आनी ताणी फोन स्विच ऑफ केलो. ताका लागून हांगा फक्त निराधार कोण आहा तांकांच ही घालूंक आमी ही मशिनरी हे केल्ली आहा. पूण हो आतां कोण एक्सपायर जाला न्हू, तेची प्रॉपर्टी हाडटा म्हणटा ती खूब आहा. प्रॉपर्टीन घालपाक प्रायवेटान तर जे घालूंक दिना जाल्यार तेणी आपले प्रॉपर्टी घालूंक येता न्हू. गव्हर्मेंटान ही सेफ प्लेस, आयसोलेटेड प्लेस आसा थंय व्हरून ही बॉडी डिस्पोज करची आनी ह्या लोकांचे वेलफेअर तेणी जाणून घेवचें. आमचो विरोध गव्हर्मेंटाक ऑब्जेक्शन करपाचो इतलेच आसा की हो रोग स्प्रेड जावपाक जायना आनी त्या स्प्रेडाची जबाबदारी ही खूब आमकां म्हारग पडटली. सो सरकारी आतां सरकारी स्मशान म्हटलें जाल्यार सरकारी स्मशान डेफिनेटली ऑर्डर ही दिवंकूच जाय. पूण फाल्यां समजा थंयसर कोणाचो विरोध आसा तें आयकून हांवें घेतलेलें आसा. सकाळी फुडें म्हाजे कडेन ग्रूप आयिल्लो काल सकाळी, आनी तेंचो असो आसलो की सर ते प्रायवेट स्मशानान, थंय म्हाका दिसता प्रायवेटूच स्मशान आसा, थंय वचोंक सोदताले. आमचे प्रायवेट न्ही, आमचें सरकारी स्मशान आसा, थंय तुमचो विरोध आसा काय? ना ना, सरकारी हेतून करतले जाल्यार आमकां विरोध ना. आनी हे प्रोसिडींग जाल्ले थंयसर आनी तांकां कांय ऑब्जेक्शन नाशिल्लें.
त्याच्या उपरांत जे कितें प्रकार घडलो पळय तो म्हाज्या फुड्यान काय प्रकार घडूंक ना आनी सगळो प्रकार जो कितें घडला तो कितें आसा तिंका भायर लोकांनी कितें केलां तें म्हाजे कडेन आतां फक्त फीडबॅक तुमचे कडेन हांव फक्त इतलोच येता आयकपाक म्हाजे कडेन स्वता हांवें ऑफिसान सांगलेलें की कोणाक समज दिसता की बाबा तेजे विशीं कितें तरी सांगचें जाल्यार म्हाज्या ऑफिसान येवन सांगचें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. उत्तरी अस्तंत शिमांचेर धोको हाताळूंक तिनूय रक्षा दळां तयार आसात. चीनी घुसखोरीक उपाय करूंक भारतान स्ट्रॅटेजीक तयारी केल्या. चीना बरोबर LAC वेल्या तणावाचो फायदो घेवंक नसतें धाडस केल्यार पाकिस्तानाचेरूय आंगलट येतलें. इतलें प्रचंड लुकसाण जातलें. भारत अमेरिका स्ट्रॅटेजीक भागीदारी फोरमाचे बसकेंत CDS बिपीन रावताची चीन आनी पाकिस्तानाक शिटकावणी. For considering the threat from our northern and our western borders, we have devised strategies to deal with a primary front depending on which front we wish to address as being primary, considering the other front as secondary. We have earmarked forces for that, and we have conceptualized our strategies to deal with such threat scenarios emerging on both our borders. But of late, we have been seeing some aggressive actions by the Chinese, but we are capable of handling these in the best suitable way. We have our tri-services, that is the Army, Navy and Air Force, capable of dealing with our threats along our frontiers. Well, Pakistan has been launching proxy war and sponsoring, training, arming and equipping terrorists on their soil, which they keep infiltrating into our state. But should any threat develop along our northern borders, Pakistan could take advantage of that and create some trouble for us on the northern borders. And therefore, we have taken adequate precautions to ensure that any such misadventure by Pakistan is thwarted and they are not able to succeed in their mission. But in fact, they may suffer heavy losses should they attempt any misadventure. गुळेली 70 IIT आड लोकांचो परत बोवाळ. शेकड्यांनी लोकांनी बिरेस्तारा पंचायतीचेर जमाव व्हरून शक्ती प्रदर्शन केलें. IITक विरोध आसा म्हूण लोक तशे पंचायतीकडच्यान लेखी मागतात. पंचायत दिवंक तयार नाशिल्ल्यान विरोधक चाळवले. गुळेली मोठ्या प्रमाणात पुलीस बंदोबस्त. सरपंच, पंच, पुलीस प्रोटेक्शन घेवन घरा. आमदार मंत्र्याचो निषेध. गुळेली 70 IIT विरोधाचो नीट वाडटा. प्रकरण टापता. पुसक जाव येता असो तणाव. क्रेस्तारा 70 गुळेली जमावान बरें शक्ती प्रदर्शन केलें. पंचायतीन खंय IIT नाका म्हूण लेखी दिवचे. लेखी दिवंक पंचायतीचेर दबाव. पंचायतीची तयारी ना. इवन सर आज म्हटलें फर्स्ट टायम तुमकां पळयलो म्हणून म्हाका मातशें म्हणटा म्हणून वायट धरूं नाका. अजून पर्यंत आमी इतले कितें बोवाळ मागता तुमी एक दीस तरी येवचे आशिल्ले. गेल्यानंतर आमकां कळ्ळें की आमच्या पंचायतीन आमच्या लेटराचेर असो स्टँड असो काय घेवंक ना. जस्ट एक कवरिंग लेटर बरयलें आनी आमी जे लेटर दिल्ले तेच अटॅच केला. आनी तेंच्यांनी अशें कितें म्हटल्यार की बाबा पंचायत कितें स्टँड घेता कितें बरें कितें वायट तें कांयच चलूना हितून. म्हटल्यार की ओके जे कितें लेटर बरयलें ते आमी अटॅच करता आनी फॉरवर्ड करता म्हणून. सो आतां जेन्ना आमी विचारपाक गेले भितर जाल्यार ते लेटरा बद्दल सोडून बाकीचे पर्सनल गजाली चड विचारपाक लागले. तुवें हे आपल्याक अशें म्हटलें तुवें तशें म्हटलें. हांव विचारता सगळ्या गोंयाक की हो कसलो जस्टीस. आमी सांगले पंचायत ग्रामसभा घेयात. ग्रामसभा घेवपाक तेंच्यान जाय व्हडले व्हडले उलयता शापाता उलयता थंय. इले करून दिले तुमकां आमी. आमच्या वोटार तुमी येवन हांगासर शापाता मारता. मात तुमकां अक्कल ना. कितें करपाक जाय सारकें करात. दुसऱ्यांक त्रास करूं नाका लोकांक. ते ड्राफ्टान आहा पळय ते सेम कॉपी करून आमचे हेडलायन घालून दी म्हणटाले. तशें आमी ऑफिशियली दिवपाक शकना.
त्या खातीर आमी सांगले की आमी आमचे तुमचे येयला पळय ते आमी फुडें फॉरवर्ड करता म्हणून. मजगती थंय पाविल्ल्या रिव्होल्युशनरी गोवन्साच्या कांय वावुरप्यांक पुलीस स्टेशनार व्हेले. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण तिगा चौगांचेर केस करपाची तयारी. हे IIT वेल्यान 70 लोकांचे 2 गट. सरकारान हे IITक दिवंक केल्ले 10 लाख स्क्वेअर मेत्र जमनींतली देवळाची जमीन लोकांच्या हरकतीक लागून कडेक काडल्या. तरी एका गटाचो प्रकल्प नाकाच म्हूण नेट. स्टुडंटा खातीर कल्पेश गांव. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळुया. अंदू इफ्फी जातलोच म्हूण ESGचो उपाध्यक्ष सुभाष फळदेसाय सांगता. कांय इव्हेंट प्रत्यक्ष जातले, कांय व्हर्च्युअल. खंयचे ते मात थारिल्ले ना. आयनॉक्साच्यो 4 स्क्रिनी तयार जाता. इन्फ्रास्ट्रक्चरांत खंय ESG बरीच फुडें आसा. विरोधी पक्ष फुडारी म्हणटा इफ्फी आनी नाका, वचत ताका पयशे ना म्हणटात. इफ्फीचेर आनी नसतो खर्च कित्याक? इट इज पार्टली वर्च्युअल अँड पार्टली रियल. रियल म्हणजे थोडी प्रॅक्टिकली ग्राउंडाचेर जातल्यो थोडी सेक्शन्स आनी थोडी सेक्शन्स आसा ती वर्च्युअली जातली. सो वी हॅव नॉट आयडेंटिफायड ऑर DFF हॅज नॉट ड्राफ्टेड सो फार which all the sections which will happen virtually and which all the sections will be conducted on the ground, that is real. IFFI as it was happening before may not be possible in the same fashion because of pandemic. The industry itself, film industry भितर परत एक फाटी बूस्ट मेळपाक जाय, त्या खातीर ही अत्यंत गरजेची आसा. IFFI जातली. आता थिएटरच्या कामाबद्दल काही चिंता करायची गरज नाही आहे. वी आर इक्विप्ड विथ ऑल द इन्फ्रास्ट्रक्चर इन अ सेन्स व्हॉट इज मिनिमम रिक्वायर्ड वी हॅव, बिकॉज आय एम व्हेरी शुअर द शेड्यूल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आयनॉक्स वी आर लिटल बिट अहेड ऑफ द शेड्यूल अँड द शेड्यूल एंड्स इन द मंथ ऑफ एंड ऑफ द ऑक्टोबर. सो इन द मंथ ऑफ ऑक्टोबर वी विल हॅव ऑल 4 आयनॉक्स थिएटर्स रेडी. आम्ही सांगत आसात सरकाराक की ऑस्टेरिटी मेजर्स घेवचे, जंय जाय थंयच पयशे खर्च करचे, पण तरी आसतना सरकाराचे अजूनही पयशे मोडपाचें काम चालू आसा. एका वटेन सॅलरी ना म्हणटात, एका वटेन जाण्टेल्यांक दिवपाक पयशे ना म्हणटात, दुसरे वटेन इफ्फी होस्ट करपाक सोदता. अशे तरेतरेचे प्रस्ताव जे गरजेचे ना त्या प्रस्तावाचेर सुद्दां ह्या वेळार कठीण परिस्थितीत सरकार विचार करता. ही अत्यंत दुर्दैवी आसा. म्हाका दिसता हे सगळें थांबून सरकारान जाता तितले बेगीन ऑस्टेरिटी मेजर्स घेवचे. विमानतळ, रेल्वे आनी पोर्ट आशिल्ल्या मुरगांवां वास्कोकारांक भिकाऱ्यांचो चडूच उपद्रव. कोरोनान भिकारी मरतात ते पळोवन लोकांक आनीक भंय. सरकारान तांची खंय तरी रावपाची वेवस्था करची म्हूण लोकांची मागणी. नगराध्यक्ष म्हणटा भिकाऱ्यांचो इश्यू जिल्लोधिकारी आनी MMCच्या COच्या कानार घाला. अशें देवळा कडेन बसता पळय न्ही त्या लोकांक इफेक्ट जातले. हे सारके अशें फुड्यान बसतात, मातशे फाटल्यान गेल्या तांकां गव्हर्मेंटाक कितें तरी शेल्टर होम करपाक जाय आनी ते खातीर दवरपाची तजवीज करपाक जाय. तशेंच त्या प्रमाणे मडगांव खूब केसीस जाल्या. हे भिकारी खंय दुकाना कडेन आनी खंय बसतात आनी ते मरण पासून पावल्या थंय आनी तांकां उबारून बी पोलिसांनी काल फोटो बी हाडलो. तांकां पीपी तेणी घालना, कांय घालना, तशें हितून ते तेणी उबारून व्हरता आनी तांकां ते इफेक्ट जावपाना. त्या खातीर ह्या सगळ्या भिकाऱ्यांक गव्हर्मेंट कितें तरी शेल्टर होम करपा जाय, थंय तांकां हें करपाचें तजवीज करपाक जाय. तशेंच फार्मासी कडेन, स्टेशना कडेन जे लोक पळय जे वयता पळय सारके वखदां घेवपाक थंय सामके जमा जाता आनी ते लोकां कडेन अशें हें करतात, ते इफेक्ट जावपाना. तेन्ना गव्हर्मेंटान कितें तरी तजवीज करपाक जाय भिकाऱ्यांक हें करपाचें. आनी कोरोनाच्या वेळार हे भिकारी अशे वाडल्या थंयच्यान जाल्यार कांय करना, थंयच्यान कारवारच्या लोकांक येवपाक मेळना. पूण हे भिकारी लोक अशे कशे अशे गोंयांत कशे येयले इतके प्रमाणान तेच ते हें चवकशी करपाक जाय. आनी इवन डेप्युटी कलेक्टराक इन्फॉर्म केल्लें आसा की हांगासर आमचे हांगा लेनीन भिकारी खूब आसता. पूण हांवें ऑलरेडी काल इन्स्ट्रक्शन दिलें, म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें तेन्ना हांवें काल इन्स्ट्रक्शन दिलें आनी हांवें ऑलरेडी सांगलेलें आसा. पूण आतां एक कोण तरी भिकारी एक बसला, हांवें ऑलरेडी चीफ ऑफिसराक सांगलां आनी ताका काडपाक लायतले. इवन हांवें वॉचमॅनाक इन्स्ट्रक्शन दिवन ठेवलां की हांगा भिकारी बसपाक जायना आनी सपोज तेजेर डेप्युटी कलेक्टरान चीफ ऑफिसरान एक्शन घेवपाची गरज आसा. कोविडांत देशाची अर्थीक परिस्थिती भयानक जाल्या. सरकारा कडेन कसलोच उपाय ना. GST भरपायेक रीण काडचें म्हूण केंद्राचो पर्याय गोंया सारक्या ल्हान राज्यांक परवडपाचो ना. थोड्या सरकारी खात्यांक पगार घालूंक सरकाराक जमना.
मुख्यमंत्र्यान केंद्राचो प्रस्ताव भायर मारचो म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीचो सल्लो, राहुल गांधीचो सल्लो खंय सेर्त. या देशाची GDP पहिल्याच खेपेक -23.9 पाविल्ली आसा आनी देशा मुखार एक महाभयंकर अशें आर्थीक संकट उबें राविल्लें आमकां पळोवपाक मेळटा. ह्या सरकारा कडेन कसलोच आज पर्यंत ठोस उपाय ना किंवा ठोस एक्शन प्लॅन ना जातूंतल्यान हो देश ह्या आर्थीक परिस्थितींतल्यान उबरतलो आनी वयर सरतलो. आज गोंय राज्याची परिस्थिती बरी ना. आमी पळयलें की सॅलरी थोड्याक अजून पावूना. काल आमी पळयलें की गेल्ल्या म्हयन्याची सॅलरी लोकांक थोड्यांक अजून डिसबर्स केल्ली ना. आज GST कंपेन्सेशन जे केंद्र सरकाराचें मॉरल ऑब्लिगेशन आसा, लिगल ऑब्लिगेशन आसा सगळ्या राज्यांक दिवपाचें, ते GSTचें कंपेन्सेशन आज केंद्र सरकार राज्यांक दिवपाक शकना. आनी वयल्यान केंद्र सरकार सांगता की राज्यांनी लोन घेवचो त्या खातीर आनी आपलें काम करचें. म्हाका दिसता ही अत्यंत धोकादायक सूचना आसा. हातूंतल्यान राज्याचें डेट आनीक वाडटलें. म्हज्या म्हायती प्रमाणे खुबश्या राज्यांनी हे केंद्र सरकाराचो प्रस्ताव किंवा हे जे कितें सजेशन आशिल्लें ते रिजेक्ट केल्लें आसा. आनी म्हजी गोंय राज्याच्या चीफ मिनिस्टरा कडेन आनी फायनान्स मिनिस्टरा कडेनय मागणी आसा. गोंय ल्हान राज्य आसा. गोंय राज्याचे डेट आनी वाडले जाल्यार लोकांक आनी त्रास जातले. म्हणून गोंय सरकारान केंद्र सरकाराचें हें सजेशन रिजेक्ट करचें आनी केंद्र सरकाराचें जें मॉरल ऑब्लिगेशन आसा, लिगल ऑब्लिगेशन आसा तें केंद्र सरकारान गरज पडटा जाल्यार तांणी लोन्स घेवन राज्य सरकाराक हें कॉम्पेन्सेशन फारीक करचें. देशाची ही परिस्थिती आसतना गोंय राज्याची परिस्थिती व्हडलीशी बरी ना. म्हाका याद जाता आमचो पयलींचो काँग्रेसचो अध्यक्ष बाब राहुल गांधी हाणें 5 म्हयने पयलीं सांगिल्लें की ह्या संकटाक लागून ह्या देशांत सुनामी येवपाची आसा. आनी ताणें तेन्ना खुबश्यो गजाली सजेस्ट केल्ल्यो. आज आमकां ताजी याद येता की ताजें सजेशन जर त्या वेळाचेर मातशी मनार घेतली जाल्यार आज कदाचित चित्र वेगळें दिसचें पडटा आशिल्लें. सांगेचो आदलो आमदार वासुदेव गांवकार BJP किसान मोर्चाचो अध्यक्ष, बाबू कवळेकार प्रदेश अध्यक्ष तानावडेन येवकार दिलो. राना खात्यान चीफ वायल्ड लायफ वॉर्डन फ्रांसीस फेर्नांडीसाचो भोवमान केलो. ताणें बाणावले नुस्तेकारांच्या आदारान 5 कासवांक साल्वार केल्ले. धारबांदोडेचें गोवा मल्टी फॅकल्टी कॉलेजीचो नवे शिक्षणीक पॉलिसीक येवकार. अनलॉक 4त गोंयभरच्यो एक खबरो. सांगेचो आदलो आमदार वासुदेव गांवकार BJP ताका BJP किसान मोर्चाचो अध्यक्ष केलो. आनी ताका लागून आज आमी गोंय राज्याचे किसान मोर्चाचे अध्यक्ष म्हणून आमचे आदले आमदार 2 वेळार 2002 आनी 2007 अशे 2 वेळार निवडून आयिल्ले सांगे मतदारसंघातले वासुदेव मेंग गांवकार हांकां गोंय राज्याचो किसान मोर्चाचो अध्यक्ष म्हणून आज हांगा हांव घोशणा करतां की आमचे किसान मोर्चा हे बरेचशे प्रॉब्लम जे असतात हे किसानाचे जर हे आसूं जाय जाल्यार ते तेंची उपस्थिती हांगा आसूं जाय. शेतकऱ्यांचे प्रश्न आसात, विविध प्रश्न खुबशे जे प्रश्न आसात ते पार्टीच्या माध्यमांतल्यान सोडोवपाचे आमचे प्रयत्न आसतले. शेतकऱ्यांची संघटना एकीकरण हे करपाचे तेंचे कडेन संपर्क करून तांकां मेळोन हे करपाचे माझे प्रयत्न आसतले. आणि खास करून शेतकऱ्यांक जे कसलेच सुविधा पासून वंचित रावपाक नाका अशा पद्दतीन शेतकी मंत्र्या नात्यान काम करता आसतना पार्टीच्या वतीन टायम टू टायम सहकार्य मेळपा खातीर ज्या योग्य मनशाक हे पद दिल्या बद्दल हांव अध्यक्षाचे आनी तेंचे आभारी आसा की आनी तांकां जे वासुदेव गांवकार हांकां शुभेच्छा दिता. राना खात्यान चीफ वायल्ड लायफ वॉर्डन फ्रांसीस फेर्नांडीसाक प्रशस्ती पत्र दिले. फ्रांसिसान जुनांत बाणावले नुस्तेकारांच्या आदारान 5 समुद्री कासवांक साल्वार केल्ले. डिपार्टमेंटा देव बरें कर म्हणटा ते म्हाका सर्टिफिकेट आनी फुलां बुके दिले म्हूण आज म्हाका बरी पुरबा लागली. हांवें कांसोळ सोड म्हणटो आमगे हारी भाव जायते एनसा मेळोल्यो चुकोन मेळो बी सोडिताय. सो ही एक आमगेले नुस्त्याकार बोर मेसेज सोटा. लेटर ऑफ एप्रिसिएशन फ्रॉम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट to the Chief Wildlife Warden, to Mr. Francisco Fernandez, who is known as Pele in this Banalem area, for his exemplary work done in
rescue of 5 turtles, in which 4 were released by him on the spot itself and 1 was slightly injured, so which was taken back to the forest department. It was treated back and thereafter released by the department. And I thank him very much for doing such a work and making spreading a sort of awareness that not just forest department is doing the conservation, even the local people are involved in it. So which itself is a very strong message. धारबांदोडेचे गोवा मल्टी फॅकल्टी कॉलेजीचो नवे शिक्षण पॉलिसीक तेको. पॉलिसीचो बरो परिणाम खंय 15 वर्सांनी दिसतलो. आनी ह्या पॉलिसी भितर कशें आसा की जे अंडर प्रिविलेज भुरगीं आसता SC, ST, OBC म्हणा तुमी तांकांय स्पेशल कन्सिडरेशन्स केल्ले आसा ह्या पॉलिसी भितर. आनी हेजो फायदो म्हाका दिसता कितें आसा की गव्हर्मेंटाच्या फुडल्या सगळ्या प्लॅनिंगा प्रमाणे आनी इम्प्लिमेंटेशना प्रमाणे ही पॉलिसी योग्य रितीन इम्प्लिमेंट जर जाली जाल्यार म्हाका दिसता की आज जी पॉलिसी समज 2022 समज जर स्टार्ट जाली जाल्यार 15 वर्सांनी म्हणजे सादारण 2037 जेन्ना पयली बॅच भायर सरतली तेन्ना तेजे आमकां एक्झॅक्ट रिजल्ट्स कळपाक लागतले. आनी आयज जी न्यू एज्युकेशन पॉलिसीज येयल्या म्हाका दिसता न्यू एज्युकेशन पॉलिसीज हे आमकां खूब हेल्प जातलो, एक बूस्ट मेळटलो एज्युकेशनाक. म्हाका दिसता पयलीं म्हणजे ऑल ओवर वर्ल्डाक जर कंपेर करता आनी इंडिया जो इंडियन एज्युकेशन सिस्टम आसली आमी गेले 34 वर्सां ही खरें म्हटल्यार चेंजीस जावंक जाय आसलेली. आमचे कडेन फक्त आर्ट्स कॉमर्स सायन्स हो एकूच एक नरो चलतालो. पूण आयज न्यू एज्युकेशन पॉलिसीक लागून तेणी एक खरें म्हत्वाची गजाल जी आसा ती 6th स्टँडर्डा पासून तेणी हे स्टार्ट केला वोकेशनल एज्युकेशन. आनी खरें म्हटल्यार वोकेशनल एज्युकेशन करपाची गरज आसली. Vacation integration will be from class 6 onward. That means those who would like to go for vacation and all, that will be from 6th standard onwards, like poultry, artisan, all these, and there will be internship for them from 6th onward. That is again a very important thing. As far as GER, gross enrollment ratio for higher education, which is presently 26.3, it will be raised to 50% by 2035. Public spending on the education will rise to 6% of GDP, which is presently now something around 1.7% of GDP. So drastically expanding on the education would be there. कोरगांव भायडवाड्यावेल्या प्रगतशील शेतकरी संघान थंयच्या तरणाट्यांक शेतकी वेवसायाकडेन हाडपाची मोहीम सुरू केल्या. ते चडांत चड एग्रीकल्चरा कडेन आकर्शीत जावपाक जाय आनी तांकां ते केन्ना आकर्शीत जातले तर तांकां कमीच कमी वर्साक 3 लाख रुपया तरी भितरल्यान फायदो मेळटलो, नेट इन्कम मेळटले तेन्ना जातले. म्हाका उमेद दिसता की प्रगतशील शेतकरी संघान यूथ जे आसात ते शेती कडेन वळोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. आमचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचे प्रयत्न आसात. चडांत चड लोक जे आसात यूथ जे आसात ते एग्रीकल्चरा कडेन येवचे आनी तांकां भितरल्यान कमीच कमी मिनिमम जे म्हणटा ते 3 लाख रुपया तरी वर्साक मेळपाक जाय. हेच्या खातीर आमचें काम चालू आसा. आमचे पयलीं जाणटे सुद्दां उलयताले की पयलीं माठ आणि भात शेती ही जर असल्यार कामाची गरजच ना, ही आपले उदरनिर्वाह तेचेर करू शकता. आणि म्हाका आयज खूब आवड जाल्लेली आसा निर्माण म्हणून. आता 12वी जाल्या कारणान मी पूर्णपणे मार्गदर्शना म्हाज्या पप्पाच्या आणि सगळ्यांच्या मार्गदर्शना खाली शेतीनच उतरतले ह्यो निर्णय आयज मी घेतलेलो आसा. And I think we should support and encourage for a nice thing he is doing, and we should all encourage him and support him. And thank you once again for inviting us. अल्पवयीन दिव्यांग चलयेचेर बलात्कार करपी आरोपी वरुण नायर कस्टडीतूंच ताची 14 दिसाची पुलीस कस्टडी बिरेस्तारा सोंपली. पणजेच्या चिल्ड्रन्स कोर्टान ताका आतां ज्युडिशियल कस्टडीत धाडला. दिव्यांग चलयेचेर भयानक अत्याचार केल्यात म्हूण परवरे पुलिसांनी वरुणाक जामीन दिवंक हरकत घेतली. बुलेटीन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंट ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाची वेबसायट. मास्क घालात, डिस्टन्स राखात, पळयत रावात प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.